आयज गिरी पंचायती कडेन आमी सॅपलिंग्स कोकोनट सॅपलिंग्स जशे अन्य पंचायती कडेन वाटलेले तशेंच गिरी पंचायती कडेन आयज आमी हें काम केल्लें आसा। सगळ्यांक हांगासरले जे विलेजीस आसा प्रामुख्यान शेतकरी जे आमचे गिरीन आसा हांकां सगळ्यांक आमी सॅपलिंग्स वाटलेले आसा। आनीक स्पेशली वाटपाचें कारण कितें की ग्रीनरी जी आमची सालिगांव इज द मोस्ट ग्रीनस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ ऑल जेन्ना अशें म्हणटा आमी तेन्ना ती आनीक ग्रीन कशी करची हेजेर भर दिल्लो आसा। खुबशे NGOज आमकां एप्रोच जाता की आमी जे आमचे थोडे पॅचीस दोंगरांचेर जावं आनी खंयचे पॅचीस ग्रीन जावपाचे उरल्या बॅरन लँड्स आसा थंयसर आमी झाडां लावया म्हणून थोड्यांची अशीच हें आसा कल्पना आसा की गुलमोहर जे जाता डिफरंट कलर्स ते एका स्ट्रेचान असो लावचो म्हणजे ज्या जाग्यार जेन्ना तो ब्लॉसम जातलो ब्लूम जातलो तेन्ना एक येलो कलरूच सारको ऑल अलॉंग द रोड अशें दिसती पडटलें। म्हणजे अशे वेगळे वेगळे आयडियाज खुबशे आर्टिस्ट खुबशे स्कल्पचर्स जावं खुबशे NGOज आमचे कडेन घेवन येतात आनी वी आर वेलकमींग दॅट। हांव अशें म्हाजें मान्य आसा की जो आमचो आतां हो ब्युटिफायड प्लेस आसा गिरी वाठार जो आसा जावं नामोशी गिरी सर्कल आसा आमचो माडांनी पिल्यान माडांनी आसा हो एंटायर रोड स्ट्रेच ज्या जाग्यार पेवरींग जालेली आसा थंयसर शेड लोकांक ना। लोक येता म्हणजे वतान आतां फॉर एग्जाम्पल गिरीच्यान जो आपटील बस स्टँड जावं सेंट एंथनी वॉर्ड हो रोड ऑल रोड आसा पेवरींग केल्यार लोकांक बसपाक जागो आसा पण हांगासर लोक सकाळचे हितून युटिलायज करपाक म्हणजे भुरगीं जी स्कुलाच्यान चलोवन येता तांकां शेड मेळना। तर बेजीक आयडिया इज टू प्लांट ट्रीज ऑल अलॉंग द रोड आनी रस्त्या सायडीक झाडां जी जातली ती लोकांक शेड प्रोवायड करतली आनी एट द सेम टायम शेतकाऱ्यांक ताजो फ्रूट प्रोवायड करतली। जाता तितले आमी हेका प्राधान्य दितले। हांव मागतालो डिपार्टमेंटा कडेन की आमकां मातशे व्हडले माड जाय जेच्या कारणान ते कोण तोडून व्हरूंक शकना जावं डिस्ट्रॉय करूंक शकना। मातशे 1.5 year 2 year ग्रोन अशें जर माड मेळटा जाल्यार नेक्स्ट हेका आमी ते प्रयत्न करतले आनी जितले रोड्स आसा जितले ब्युटिफायड एरियाज आसा तेज्या सायडीक ऑल अलॉंग द रोड आमी हे प्लेस करपाचो प्रयत्न करतले।